गोंयांत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांदपाक आपले सरकार पुरायपणान कटिबद्ध आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आश्वासन दिलां. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाच्या मडगांवच्या MCC हॉलांत जाल्ल्या इनामां वितरण सुवाळ्यांत तो उलयतालो. गोंयांत आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम बांदपाच्या निर्णयाचेर वर्सां सावन चर्चा सुरू आसा, पूण अजून कांयच जावंक ना. आतां मुख्यमंत्री सावंतान आयतारा हे येवजणेक आदार दितले अशें सांगतना GCA कडेन स्वताची जमीन दिवपाक सांगलें. स्टेडियम 12 तालुक्यांनी 12 SAG मैदानांची वळख करून थंय क्रिकेट केंद्रां सुरू करात अशें मुख्यमंत्र्यान GCAक सांगलां. तो एक हांव गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की तांणी आमचो जो प्लॅन आसा जो आमी परत एकदा तांचे कडेन वतले, तुमी आमकां टायम दिवचो आनी खंय तरी ह्या स्टेडियमाचेर पायाभरणी करपाची संद आमच्या ह्या मॅनेजिंग कमिटीक दिवची. कित्याक ते सगळे आसा तर तांचोय बीन सगळो एकूच ध्येय आसा की क्रिकेट स्टेडियम जावचो. गोवा ही टुरिझम स्टेट सगळे जाणा. एक स्टेडियम येवप म्हणल्यार आमच्या स्टेटीची उदरगत जाता, त्या भायर आमची उदरगत जाता आनी एक क्लबांचोय तो एक एसेट फॉर द क्लब की स्वताचो एक स्टेडियम आसप हे कितले गरजेचे आसा तें म्हाकाय खबर आसा. ते आमी प्लॅनिंग करता. तेजे खातीर गोंय सरकारान जर आमकां मदत केली जाल्यार आमी जाता तितले बेगीन हेजेर खंय तरी फायनलायज करून फुडले काही म्हयन्या भितर आमी हो स्टेडियम चर्चा म्हणल्यार बुडोवपाक सोदता, बांदपाक सोदता. वाड्या दिसाच्या भितर ताच्या बरोबर बसून एक गजाल हांव निश्चित सांगता की सरकारा कडल्यान जो तेंको जाय, सरकारा कडल्यान जो सपोर्ट जाय GCA स्टेडियम करपा खातीर तो सगळो पुराय तेंको सरकारा कडल्यान 100% तुमकां मेळटलो हाची हांव खात्री करता. त्यावेळी जाता तितके बेगीन म्हणजे आमी खंय करता तो हाचेर डिसिजन घेवया. पण शक्यतो स्वताच्या जाग्यार केली जाल्यार आनीक बरें जातलें. पूण स्वताच्या जाग्यार तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें. सरकारूय तेका तेका भितर म्हाका दिसता तितून आनीक व्हडलें दुमत आसचें ना अशें गृहीत करून आमी जाता तितके बेगीन स्टेडियम करपा खातीर सुरवात करुया. म्हाजें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी 12 तालुका लेवलाचेर आमचे SAGचे ग्रावंड आयडेंटिफाय करचे आनी 12 तालुका लेवलाचेर जॉयंटली वी कॅन डू दीस टायप ऑफ टायप सो दॅट गोंयांतल्या क्रिकेट खेळपी भुरग्यां खातीर ही बरी संदी आसा, बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी GCAचे ग्रावंड आपले SAGचे ग्रावंड तालुका लेवलाचेर एक ग्रावंड दिवपाची आमची तयारी आसा. तांच्यानी दोन फायदे जातले. एक ग्रावंड डेव्हलप जातलो, मेंटेन उरतलो आनी जे भुरगे खेळटा तांकां तेंच्या तालुक्यांत अशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार खरोखरूच खूब आमी फुडल्या जनरेशनाचो विचार करपाक जाय. आमकां एकूच दिसता की दिलीप सरदेसाया फाटल्यान आज पर्यंत टेस्ट क्रिकेटींत आमचो गोंयचो भुरगो पावना ही आमकां खंत आसा, प्रामाणीकपणान खंत आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता हे असोसिएशन आज ज्या पद्दतीन काम करता तांकां सरकाराचो तेंको आसा आनी तांणी जर मातशें आनी लेट मारत जाल्यार ह्या गोंय राज्यांतल्यान एक न्ही 5 सुद्दां जर टेस्ट क्रिकेटर जाले जाल्यार व्हडलें दिसता. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर गांवागांवांनी पावले जाल्यार गांवागांवांनी प्लेयर जावपाक शकतले आनी बरे प्लेयर जावपाक शकतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीश परब आनी संगीता ओली.